आज जर तर सगळे लोक काणकोणचे इतली मोठी संख्येन जर तर हांगा जमल्या जाल्यार जाल्यार हाजे फाटलें एकमेव कारण म्हाका दिसता तें की केन्नाय खंयच्याच करप्शनाच्या बांगड्या विजय पळपत घुसपल ना, कोणा कडच्यानय 5 रुपया ह्या मतदारसंघांतल्यान केन्नाय विजय पळपत घेतली आणि ह्या देवा साक्षी दवरून सांगता मल्लिकार्जुन तुला राजकारणाचे जोडिल्ले 5 रुपये ह्या म्हज्या घरान आनी आसपाची म्हाका केन्ना उमेद ना। आमदार म्हणून आपल्याली पोटली किंवा आपल्याले एसेट जे आसा हे वाडयल्या कांय अर्थ ना। खरे प्रमाणीत प्रयत्न जावपा जाय, ह्या मतदारसंघाच्या लोकांची कामां जावपा जाय। हे हांगाचे मंत्री आशिल्ले माजी म्हणटा कारण तरी काल घेतलो काय स्विकार केलो माजी आमदारी म्हणटा कारण तांच्यांनी राजिनामो दिलो अशें ऐकता पक्षान तिकेट डिक्लेअर करूच नासल्या ताच्या पयलींच ते जालां पक्षान आयज सकाळी 10 काय 11 वरांचेर तिकेट डिक्लेअर केला म्हणून म्हाका नरेंद्रान फोन केलो विजय आयज फायल करून करता कितें करपाचें हांव म्हणलें पक्ष आतां सकाळी वेबसायटीचेर नांवां घालतलो ताच्या नंतर फायल कर म्हणून हांवें 3 वरांचेर फायल केली। हें करच्या पयलीं ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्या तांच्यांनी पक्षाच्या शिस्तीचें दवरचें। पक्षाचे अनेक उतावळेले कार्यकर्ते आसात, नवीन अनेक आयले, थोडे पोन्ने परत आयले, सगळ्यांनी एकामेकाचें उखळे पाखळे न काडटा इलेक्शन पर्यंत मागीर इलेक्शन जातकच बसून सारकी उबी करूया पक्ष इलेक्शन पर्यंत अत्यंत खेळीमेळीन काम करचें आनी विजय पळयत वतात मोठ्या संख्येच्या वोटिंगान हांवें नजो 5 ते 10 इतल्यानूच म्हणलें की स्ट्रेट फायना फुडें पक्ष चुकलो आनी आपूण बरोबर आसा हें दाखोवपाक एक कितें तरी चुकीचें पावल उबारलें कारण आमकां बरे नेते वगडावपाचें ना गेल्या पावून विजयाक पांय पडला हांव स्पश्ट सांगता अरे बाबा तूं वचूं नाका एक बरो इतल्या वर्सां डेव्हलप केल्लो लिडर आयकांत कोण चुनूय प्रत्येकाचो वेळ आसता ताणें मानले आनी तो रावलो आनी ताचे बद्दल छायाचें हांव आभार मानता पण रावपाक काळीज लागता आनी त्या ताणें काळीज करचें इतलीच हांव विनंती करता।